केजरीवालाक अटक जाली हांगा ईडी फोर्स लायला आनी त्या संदर्भात तुमी कितें उलोवचें? हांवें वाचिल्लें त्या प्रमाणे ताका खुबश्यो ईडीन नोटीसी धाडिल्ल्यो आनी पयलीं सुप्रीम कोर्टाचो निकाल आयला. ईडीन तर तुका नोटीस धाडली हजर रावपाची, यू कॅनॉट डिनाय इट, असो एक सुप्रीम कोर्टाचो निकाल आसा. त्या पद्दतीन इतले ताणें नोटीसी धाडून सुद्दां ताणें डिनायड केल्यो. आनी मागीर काल दिल्ली हायकोर्टान खंयच्या हायकोर्टान एक रुलींग दिलें आनी ताका स्टे दिवना, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट रुलींग वॉज देयर. सो स्टे दिवना म्हणटकीर तो येवना म्हणटकीर हायकोर्ट ऑर्डर आसा, सो ताका अरेस्ट जाली. आतां फुडें ते प्रूव जावपाची गोश्ट वेगळी आसा, प्रूव जातलें न जातलें ह्यो गोश्टी, पूण ताणें नोटिसीचे आन्सर दिवना, ती रिस्पॉन्स करूना आनी ह्या खातीर ताका आज ती अरेस्ट जाली. आतां फुडें कोर्टान उबो जातकीर फुडें कितेंय जावं शकता. ताचेर राजकारण अशें हांव म्हणना, पण यू हॅव टू हॉनर सम ज्युडिशियल ऑर्डर्स. कारण ज्युडिशरी ही स्वतंत्र आसा भारत देशांत. कितें कारण बॉन्ड जे आसा सुद्दां ते रिजेक्ट केले पळय आमी घेतिल्ले. सो ज्युडिशरी घटने प्रमाणे चलता आनी त्या प्रमाणे आमी चलूं जाय. तर खंयचीय तर नोटीस येत, कितें येत जाल्यार यू हॅव टू रिस्पॉन्स इट. आनी ती रिस्पॉन्स ताणें करूं ना, त्या खातीर ताका ती अटक जाली अशें म्हाका दिसता. आय डोंट नो वॉट लॉस इज आनी कितें आसा.